राज्याचेर 450 वर्सांनी पुर्तुगीजांनी राज्य केल्लें आसा आणि ताच्या नंतर आमकां गोंयक स्वतंत्र मेळिल्लो आसा। आतांच उपस्थित कवींनी आणि आमच्या स्वतंत्र सैनीक नायकांनी म्हणजे सगळ्यांनी तुमकां सांगलें आसतलें की स्वतंत्र मेळपाक कितले त्रास काडले। हांव तुमकां मुद्दाम आवर्जून सांगता कित्याक आज आमकां खंयचीय गोष्ट फ्री मेळटा ती सरकारान दिवं कोणी दिवं ताचो व्हॅल्यू ना। आमकां स्वतंत्र मेळ्ळा ताचो व्हॅल्यू ना। आमकां इतलो व्हॅल्यू ना की मनाक खंत दिसता की सादो एक गव्हर्मेंट ऑफिसर्स किंवा स्टाफ ह्या स्वतंत्र दिनाच्या प्रोग्रामाक रावपाक सुद्दां पळयना ही खूब दुख्खाची गोष्ट आसा। हांव जाहीर हेचो निशेध करता। हांव आणि प्रेमेंदर आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदार सांगला म्हणजे ह्याचो अर्थ तुमकां पेट्रोटिझम कितें आसा। अरे बाबा आमचे हे इतले स्वतंत्र गोंय गावले ह्याच्या खातीर कितके लोकांनी कश्ट घेतले आमकां हेचो व्हॅल्यू आसा। आज जर आमी हेचो व्हॅल्यू करना जाल्यार ही भुरगीं कितें व्हॅल्यू करतली। आणि जेन्ना आमी कितें गोश्टीचो व्हॅल्यू करना तेन्ना ते गोश्टी कडेन ती गोष्ट वायट करपाक आमच्या मनाक कांयच दुखना। मनीस खंयची गोष्ट बरी केन्ना करता आमी समाजान बरें कित्याक करता तर आमकां दिसता हे गोश्टीचो व्हॅल्यू आसा। म्हज्या मुळे ह्या समाजाक कितें दुखोवंक जायना समाजाचें कितें वायट जावपाक जायना। हांगा ह्या प्रोग्रामाक येवपाक खंयच्या ऑफिसरान एक तुमकां रिक्वेस्ट धाडची किंवा जर ह्या प्रोग्रामाक येवंक ना जाल्यार तुमची लीव एबसेंट करपाचें हें सांगपाचें म्हणजे हे कितलें। ह्या स्वतंत्र हे सिनियर स्वतंत्र सैनीक हे फ्रिडम फायटरांनी कित्याक ह्या प्रोग्रामाक येवपाची कित्याक गरज आसा येवपाची तर तो आपल्या गोंया बद्दल प्रेम तो प्रेम तांकां खबर आसा जेन्ना गोंय स्वतंत्र नसलें तेन्ना कितें परिस्थिती आसली। हे जेन्ना पाखले रस्त्यावयल्यान वताले आमच्या बायलांक बांयचेर सुद्दां वचपाक मेळनाशिल्लें। पाखले येतात म्हटल्यार सगळे भुरगे घरान येताले बायलां बेगीन बेगीन धांवन घरान येताले भायर रस्त्यार भोंवपाक फ्रिडम नासतालो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.